फाटल्या 5 वर्सांत मोदी सरकारान डझनभर नव्यो स्किमी चालीक लायल्यो. मेडिकल आनी एक्सिडेंटल इन्शुरन्सा सावन शेतकार ते बँकांची झिरो बॅलन्स खातीं आनी आयुश्यमान भारता मेरेन. वर्साक ₹12 भरून 2 लाखांचे एक्सिडेंटल इन्शुरन्स, वर्साक ₹300 भरून 2 लाखांचे डेथ इन्शुरन्स. बीजेपीच्या पर्रीकर सरकाराच्या काळात चडशा गोंयकारां मेरेन ह्यो स्किमी पावल्योच ना. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केल्ल्यो विविध योजना ह्यो खरें म्हणजे सगळ्या पावपाक जाय. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें सर्वे घेतलो जाल्यार गोंयांत ह्यो योजना ज्यो आसा ह्यो हार्डली 20% लोकां पर्यंत पावल्या आनी 20% जर आमी त्यो 100% लोकां पर्यंत पावतले आसत जाल्यार ताजो अवेरनेस जावप आनी गांवा पर्यंत पावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आनी हाजे इनिशिएटीव घेवन सगळ्यो ऑल नॅशनलायज बँक्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो लागपी कन्सर्न ऑफिसीस हांकां आमच्या पाळयेच्या ग्रामपंचायतीन आपयलें आनी ताजो अवेरनेस प्रोग्राम हो सुरू केला. तर सगळ्या मतदारसंघांतल्यान अशा पद्दतीची शिबिरां जावपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्र्याक स्वताच्याच मतदारसंघात कामां करून घेतलो जाल्यार 17 आडमेळी. आशिल्लो रस्तो सारको करूंक गेल्यार खंय कोयते घेवन मारूंक येवपी जाल्यात. वृत्ती बदलल्या शिवाय खंय उदरगत ना. पाळये पंचायतीत मोदी सरकाराच्या स्किमीचेर जागृताय कॅम्प घेतलो. सगळ्या बँकांच्या प्रतिनिधीक आपोवन थंयच्या थंय लोकांक स्किमी दिवपाची वेवस्था कॅम्पात केल्ली. टेंडर काडल्या उपरांत सुद्धा काम बंद जाता, तुमचेच लोक येवन आडयतात. पाळयेच्या रस्त्याचो 7.5 कोटीचो टेंडर पयर कोणी तरी पेपरार व्हडली बातमी दिली, मुख्यमंत्र्याच्या गावातली प्रमुख रस्ता खड्डेमय म्हणून. व्हडले रस्ते कोणाकूय दिसताना रे मुख्यमंत्री आपल्याच गावातलो रस्तो करिना. 7.5 कोटीचो टेंडर ऑलरेडी काडलो. तो जेन्ना रस्तो करपाक येयलो तेन्ना कोयतो घेवन मारपाक येयलो ताका. बेस्ट ऑफ इन न्हय, म्हाका इंजिनियरान सांगलें कोयत्याक म्हणालो हाणटलो तुका म्हणालो फुडें वयशीत जाल्यार. हो एटीट्यूड मनशाचो बंद करचो पडटलो. तो पर्यंत हो एटीट्यूड बंद ना तो पर्यंत डेव्हलपमेंट जावंक शकना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत.